फाटल्या 6 वर्सांच्यान सत्तरींतल्या कुमटोळ वाठारांतलो श्री सातेरी केळबाय वारकरी मंडळ अंदूय वारीक वचपाक भायर सरल्या। शुक्रारा टाळ मृदुंगाचो गजर आनी श्री विठ्ठलाच्या नांवाचो जयघोश करीत विठ्ठल भक्त वारकऱ्यांनी पंढरपुरा वचपाक वाट धरल्या। वट्ट 140 वारकरी ह्या वारींत वांटेकार जाल्यात। ह्या वारकऱ्यां मदीं बायलांचोय आस्पाव आसा। वट्ट 13 दिसांची ही वारी आसतली। गेली 6 वर्सां आम्ही ही पंढरपूरची वारी करता, पायी वारी। पहिलीच्या वर्सा आमचे 50 वारकरी असले, आता हळूहळू वाढत गेले आणि यंदा ते 140 पर्यंत गेल्ले आसा। तर तुम्ही हे बघता आसतले की आज एक आतुरतेने विठ्ठलाचे भेटेक आम्ही वारकरी वयता। आयची उमेद आहा तीच उमेद आमची गेल्या पुढच्या 15 दीस पासून अशीच आसतली आणि प्रत्येकाच्या मुखात जे नामस्मरण आसा भगवंताचे प्रती, विठ्ठल विठ्ठल म्हणा, जे रामकृष्ण हरी किंवा अन्य कितें देवतेचें नांव आसा ते सतत चालू आसतले आणि आमचे जे वारकरी हे आसा ते असेच भक्तिमय वातावरण एक वेगळे तरेचे निर्माण करून पंढरपूरची वाट धरतले। आम्ही आता 6 वर्सां जाली वारी वयता म्हटल्यार अंदू आमी नवीनच वारी वयचे अशें सगळे लोक वयता म्हणटकीर आमकां इच्छा जाली न्हू वचपाची, म्हणून आमी वयता। तुका कशें दिसता आतां आयज तुका? म्हाका बरें दिसता न्हू, म्हणून आतां सगळे हे करून सगळ्यांची इच्छा पूर्ण जावनी म्हणून आमी बी वारी करची अशी आमच्या मनान इच्छा जाली म्हणून आमी वयचे अशें केलें।